सगळ्यांके नमस्कार. आमगेल कला कुसुम या कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. हांव वैष्णवी किणी प्रस्तुत कर्नाटक आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेजारी MD करतस. आज आम्ही श्रीमती लक्ष्मी आणि श्री वी नंदगोपाल शणै लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओतून या कार्यक्रम प्रारंभ करतसाची. आमगेल कला कुसुम या कार्यक्रमात विशेष कसं नाही मला कसं स्पेशल या कार्यक्रमात म्हणून सो विशेष कसं म्हळ्यार या कार्यक्रमात आम्ही प्रतिवार आमगेर समाजाचे एक उन्नत कलाविदा आपण तांगे लोटू भासाभास करताची म्हळ्यार एक म्युजिकल इंटरॅक्शन. सो दोन आर्टिस्टांन ओट्टू मेळून एक म्युजिकल कॉन्वर्सेशन करतना आम्ही कसं पुरो शेअर करताची आमगेल कॉन्वर्सेशन कशें वता म्हण तुमकां कळो आसतल्यार ह्या शो तुमगेल खातीर. सो प्रतिवार हे शो येता तुम्ही विदाउट फेल हे आमगेल्या विश्व कोंकणी पेजाक सबस्क्रायब करता. आयचे आमगेल स्पेशल गेस्ट हांगेल परिचय कोणाना आमगेल समाज मात्र न्ही म्युझिक इंडस्ट्रीन तू साधारण सगळ्यांके हांगेला परिचय आसता. पल्लवी प्रभू आमगेल कार्यक्रमात स्वागत. धन्यवाद. सो हांगेल एक सान इंट्रोडक्शन दिवका पडता. प्रेझेंटली हानी CA स्टुडंट जावन आसाची तितून मात्र संगीत एक क्षेत्रांतू सानपण दुखून हानी मस्त सक्सीड जावन आयिल्ले एक कलाविदे. झी कन्नडा सारेगमपा लिटल चॅम्प सीझन 4 आणि झी कन्नडा सारेगमपा रॉक अँड रोल या दोन्ही शोचे हानी रनरअप जावन आसाची. तितून मात्र उदया TV संगीतದ महायुद्ध हाजे बेस्ट सिंगर ऑफ द सीरीज विथ द गोल्ड मेडल हांका मेळ्ळा. तितून मात्र SPB सराला एक लेजेंडरी शो इथं तुम्ही हाडुवेनु हाजे सेकंड प्राइज विनरी हान जावन आसाची. रिसेंट जावन बिग गोल्डन वॉइस म्हणून 92.7 बिग FM ऑर्गनायज केलेला एक शोन तू हानी टॉप 5 कंटेस्टंट जावन आशिल्लीची. तितून मात्र ग्रेट सिंगर सोनू निगम अलद्राक हानी पद मेळ्ळा. या कार्यक्रमाक तुम्ही स्पेशल गेस्ट आमगेल फर्स्ट गेस्ट जावन आयिल्ल्याक आमकां बारीक खूश आसा. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. तुमकां स्वागत वापस. थँक्यू. सो पल्लवी तुमगेल बग्गे एक सान इंट्रोडक्शन दियाची म्हळ्यार आता प्रेझेंटली तुम्ही कसं करता हाऊ इज लाईफ गोईंग. प्रेझेंटली रिसेंटली 19th आमी गेला CA फायनल सेकंड ग्रुप एग्जाम जाला. सो आतां आय एम लायक इन अ रिलॅक्स मूड लायक एग्जाम आनी जाला आनी शोज एशी वता आसा संगीत शोज वय म्युझिक शोज आतां वता आसा and just waiting for the results also. So yeah, crucial period. All the best. Thank you. चांग जाव तुमकां. Thank you. सो तुमगेला म्युजिकल जर्नी बघतो रे सांगाची. सान आसतना फर्स्ट पद खंय शिकिल्लें तुमी. तू म्हणून सांग लायक तुम्ही म्हळ्यार इट्स व्हेरी यू नो. ओके सो पूरा इंट्रोडक्शन जाता बट ताचे पयस फुडें पल्लवी स्वीट वॉयस आरी एक देवाल एक नाम आसा. गणपतीला एक गणपतीला स्तुती म्हणसा. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरेहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा. या श्लोक म्हणटाची तुमगेल या शो आज स्टार्ट जाता सो लेट इट बी अ बिग हिट लायक जावो म्हणून हांव देवाला मागून घेता. आम्ही ॲक्च्युली मस्त प्राऊड आसका अँड मस्त लकी फील करता सामकी तू आमगेल स्पेशल गेस्ट जावन आयिल्ल्याक. थँक्यू. सो या कमिंग बॅक टू तुमगेल्या लायफाचे फर्स्ट सॉंग उडगासच की वय हांव म्हाका 5 वर्सां आशिल्लीं तेन्ना ओके एक वेस्टर्न राईम टाईप wow. MMC तांगेला एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें. सो मेगेल मॅम ना मेगेल क्लास दक्कून ऑडिशन करून एट द एज ऑफ 5 म्हाका सिलेक्ट केलेलें तशी त्या एशी वता आशिल्ली. तेन्ना म्हाका ह्या पद्याक बेस्ट सिंगर एवॉर्ड मेळ्ळेलें एट द एज ऑफ 5 त्या एश येता. ओके I'm going to the market, I'm going to the fair to see a senorita. म्हणतेश कसकी म्हाका तितलो क्लासेस विब्राटो इज ऑन पॉइंट न्हय वा. आनी अनेक कसं नोटीस केलें म्हळ्यार हांवें तूं खंयचे शो रियलिटी शो जावं असो खंयचे कॉम्पिटिशन वचून असो यू वील बॅग वन प्राइज एंड कम.
You know, that's really great. That Thank एक perseverance म्हणून येतं every show, every thanks a lot. reality show. Yeah, thank you. So आज संगीत शिकतेस वा तू? वय पंडित रविकिरण मणिपाल. What a coincidence. Yeah, ती वय आम्ही दोघे पंडित रविकिरण मणिपाल सराला शिकतेसाची हिंदुस्थानी संगीत. या सो वय विशारद पूर्ण कंप्लीट केलाय. तशी बिकॉज ऑफ CA चिके एक नमने गॅप आयला बट आणि आपस वत्ता लाईक रिसेंटली टुडे ऑल्सो कॉल हेल सर ऑल्सो आणि वत्ता म्हणून सो Let's join together. Yeah. And you know, enjoy music. या तुमगे like most frequent or most favorite तुमगे राग मला कंचे? यमन यमन कल्याण. It's my favorite rag. Yeah, too. Because it's त्या एक नमने very common. Way. And कितलं पद असं even in आमगेल music Music, industry तू भजन जवो एकई film songs जवो यमनात केलो Most movie songs actually. यमनात because it is more easy आणि soothing. करेक्ट त्या- ऐकूच Right. ऐक शांत रसाचे एक राग ऐकताना Light मना जाता. एक शांती एस्पेशली आमगेले या जनरेशन कशें म्हणल्यार व्हेरी फास्ट Correct. सो तेन्ना हांव बसा ट्रॅव्हल करतना केन्ना आय यूज टू ऑल्सो लिसन टू इधर म्हणून आमकां खंय भायर वतना वी जस्ट लिसन टू ऑल दिस फास्ट सॉंग्स एकई बट आमगेल Even in shows नहीं I'm usually at the कंचे एक you have given a lot of stage shows also Right. not just classical or bhajan तितल मात्र you have given Right. a lot of stage shows वय so very common thing because I have also the experiences म्हणारी जनाक more than slow एक 2-3 पद slow then they Right. will go on to full फास्ट fast मागीर म्हणटा यो कसा ही यांची पद म्हणटा बिकॉज आम्ही ओल्ड सोल्स टाइप yeah. आमकां एक नमने क्लासिकल एंड मेलोडी सॉंग्स आमकां इश्ट जाता बट जनाक दे वांट टू डांस दे वांट म्हणजे त्या सिच्युएशन तशी वय सिच्युएशन ऑल्सो मॅटर्स ताकाची या सो आय त्यांची तुमगे like favorite पद in that rag if I may ask हिंदीन तू श्रेया घोषाल हनी म्हणला एक पद oh it's a recent वय थोड़े बदमाश हो तुम थोड़े नादान हो तुम थोड़े बदमाश हो तुम थोड़े नादान हो तुम हाँ मगर ये सच है मेरे भगवान हो तुम थोड़े बदमाश हो तुम थोड़े नादान हो तुम what a song man वय That सांगतानाची हांव anxious असता because it's my first show obviously but you know that calmness seeps through it and तुमगे voice it's like next थँक्यू तू एक काय उडना Miguel actually favorite old पद चड ऐकता Right. because इवन म्हाका ते melody इष्ट Right. recent songs हांव ऐकता but आमी व्हड जातना ऐकल कंची पदच पडा we Right. stick on to it Correct. नहीं Right. so one is एहसान तेरा हो मुझ पर जंगली मूवी चे Right. okay so I really like that song या येतवा तुका Yeah. let's sing Let's sing, together let's एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत तेरी वॉइस से मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तर ऍक्च्युली एक इंडियन आयडलाचे एक ऑडिशन्स आशिल्ले यू रिमेंबर एक ऑडिशन आरी अ पर्सन ही सिंग्स सांगतना लायक यू नो एज एन ऑडियन्स इट साउंड्स लायक वाव व्हॉट ही संग बट देन सोनू निगम टेल्स हिम हाऊ टू सिंग दॅट हॅव यू वॉच दॅट आय मीन यू हॅव टू वॉच इवन द ऑडियन्स सोनू निगम सर त्या कशी सांगची म्हणून सांगून दाखयता since then Miguel the pod favorite Okay. you guys must watch it हाँ बरोबर and even So- ना गुम जाएगा
चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है गए याद रहे ओ ना गुम जाएगा Wow. We are coincidentally in sync. Lata Mangeshkar ji. Yeah, next level. What songs? Kannada, do you know any? हाँ favorite भाई एस जानकीला एक्चुअली या पर इतना हिट आई मीन मस्त जन ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ತುಂಬಿ ಏನನು ಹಾಡುತ್ತಿಹೆ ನೀ ಏನನು ಹಾಡುತ್ತಿಹೆ ಹೂವಿನ ಕೋಮಲ ಭಾವನೆ ಕೆಣಕಿ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿಹೆ ನೀ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ತುಂಬಿ ಏನನು ಹಾಡುತ್ತಿಹೆ ನೀ ಏನನು ಹಾಡುತ್ತಿಹೆ Yeah, पद ऐकूच्याक it sounds very like फ्लोअर होतं बट संगच्या इट्स यु नो त्या हूविंद हूगे हारोದು तशी संगती ते उडत नाही उडतावय करेक्ट करेक्ट तर तुम्ही इफ अट ऑल आय मी आस्क एक डिफिकल्ट संगती असल्या रे संगती म्हणल्यार कसं म्हणता आम्ही गमक म्हणतात एक म्युझिक फॉर एक्झाम्पल that is a gamak. Right. So how did you practice that? How तू कशी approach? What's your approach ते शिकताना? हा त्या म्हणारी फर्स्ट ऐकून त्या फ्रेज चिके स्लो कट करून लाईक that way. So I think this is one universal method. Yeah, everybody. Why पुरा जन करतात. But then ಕೆಲವು genius असतात त्यांनी एक कोण ऐकल कुले लाईक SP बालसुब्रमण्यम सर त्यावर लेजेंडरी त्या मी सांगेल एक्झाम्पल काढू मका आय फील वय आम्ही त्या काढू जायना त्यांनी पुरा कसं म्हणशी ताण ही डिडंट हॅव एनी नॉलेज लाईक बरी शास्त्रीय जाऊन नॉलेज Knowledge बट ही इज एन ओशन ऑफ what you say ideas and then because ede tumbi haduenu avattana since to tani ashilechinava kitla down to earth malari bakshi amgeಲ like backstage ayevunu nange nimmashtu gottilla makle naan nimmashtu kallilla monu mala ammi like cheyyodava ammi kitla sanna like badatanka agatina ammi tadna kitla 13-12 years kalva जलारी तनी येवनु तेशी and one more memory of mine which I'll never forget कंची म्हणारी येदे तुम्ही हाडवेनु तनी ETV न्यूज सांतु ETV राशील वय त्यात कलर्स जलल की या so there was a clash तका तनी ETV न्यूज सांतु करतशिले and त्यात कसं म्हणारी old contestants आतांका वापस they used to give a chance to sing with SPB so I got a chance to sing with him त्यातनं कसं जाईल म्हणा हा गॅलरीन बैसून आशिल्ली ॲज अ टू वॉच कळवा पुढल्या शूट आशिल्ला तशी आयले ती येवन लायक शो वॉज डन आय एम नोबडी हांव गॅलरीन बसल्या येवन तांगेल म्हणा मस्त बॉडी गार्डनी असताना ह्या देल बी लायक 4 बॉडी गार्ड्स पुरा तांक रबयला अँड नीवू म्हणू ओके कसं जात तसं ನೀವು ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಲ್ಲವಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ನವ ಮಕ್ ತಾಯಕ್ ನಮ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಗಿರ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಲೇಟರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ a movie song only. Okay. Wait, let me this is yeah a common problem पण आम कितलं पद गोत असता पूरा म्युझिशियन चे हक्क एक तांके एक रिलेट करतानी कसं म्हणारे इतलं पद शिकून दवरताची बट एक ओकेजन आरी रब बोलू एक पद म्हण तू म्हण सांगका why आणि पण this song na like what I have sung with him it lot I thought I'll never forget in my life with that
बट सडन तू निमगी तर म्हाका उडगासेना और सडन आतां भजन एक कार्यक्रमाचें भजन सांग म्हणटा उडगासो काय येना आय मीन त्या आमकां म्हळ्यार प्रोबेबली इट्स लायक सो मच बंडल ऑफ सॉंग्स न्हू आमकां उडगासेना सो या इट वॉज लायक अ क्रेजी एक्सपिरियन्स टू सिंग विथ हिम and magta I'll never forget kadwa the way he treated me. See at the end आम्ही जना कशी ट्रीट करताची ताम कुडगास अशें सो तागेल एक लायफ देखून आमी कसं घेव का म्हळ्यार इवन दो कितलेय तूं वयर पाव कितलेय हॉट सिंगर जा नेवर ऑलवेज बी ग्राउंडेड म्हूण केन्नाय तूं यू नो कसं असं चंद करून उलोवचाक हांसून उलोवचाक आनी पेशन्स आमगेले के चड तांकां यू नो इतलें आसता तांगेलें मातार इतलें काम आसता तें दे हॅव अ लॉट इन देयर जाल्यार आमगेलें तसलें एक सान आर्टिस्टान तांगेलें उलयतना ते एक विशय म्हाका तुका पळयल्यार मस्त जेलस दॅट यू शेअर्ड म्हाका पळोवचें समेत न्ही तांकां लायफ पळोवका म्हूण म्हाका सानपण दुखना अशें बट आय नेवर गॉट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी बट Yeah, Pairi, I watched you in Editum Vihad and you did a really great job. Thank you. Yeah, but I remembered Makta Palaitana Makka Udga. You were a jury member, right? Yeah, Makta ni Apai lab Jalari I couldn't make it. But they had called me for the jury javanu. Yeah. But then how that TV I watched it and I was like the way Tanita SPB la voice don't know the way they emotionally got connected. I was like because when SPB expired how I was very emotional. He's so grounded now that it'll always be in your heart. The tana judgment kellala the how Miguel video padaitan the way he used to you know tu mistake करते भाई पुराजन करताची जलारे तानी मोंचस पळता I don't think so that तू hurt आई जावचे ना but तू कळका. That is something which a guru has to do. Tumgal show podan makko I was remembering, you know, recalling all the old memories and I was happy. And you did a great job, yeah, Thank you. Course. Thank you so I was like so proud, okay. My friend, my you know, Amyal honestly, Sankajalari, honestly, I'm not telling this just because we are here, but our san padadukunu you have been one of my inspirations. One of my inspiration. But are कोडियल गावाचे केलो एक नाईट टॅलेंट आस म्हणून एक भायल्या गावात दाखवून दिलेले वन ऑफ द व्हेरी फ्यू पायनियर्स म्हणून येतं यू आर वन ऑफ देम अँड आय एम सुपर प्राऊड ऑफ यू मला खूप अभिमान जाता टू सिट बिसाइड यू बट thank you so much thank you but I should thank my mom Lakshmi Prabhu आणि मेगलानु प्रशांत प्रभू इता मला त्यात हाव I didn't know anything नवा कितली म्हाका तेन्ना 10 years कितकी त्यांनी मेगेल एक म्युझिक टॅलेंट सोदून काणू म्हाका एक गुरुलांग वोरनू अंबिका राम म्हणू मेगेला फर्स्ट गुरु कर्नाटिक शिकयत आशिल्ली एट द एज ऑफ 6 म्हाका शिकयला थंय देखून इट स्टार्टेड सो टू रेकग्नाइज तू ओके ह्या चेडाक एक टॅलेंट आसा म्हणून बिकॉज युजली ಕೆಲವು ಆನಮಸ್ತಾಚಿ ನಾ ವಾಜುಕ ಖಾಲಿ ವಾಜುಕ ವಿಂಗಡ್ ಕಂಚಂತೆ ಅಶ್ಚಾನಜ म्हणून लकीली माय मिगेल आनम तेशना आशिले त्यांनी म्हाका मस्त सपोर्ट करताची इवन नाव आत्ताय मिगेल आनम म्हाका हांग सोड चमकल सो त्यांनी एक एग्जांपल सेट केले बिकॉज त्यांनी सोडल निमती एक मँगलोर आणि एक एग्जांपल सेट झाला वय ताकाची आय शुड थँक आय मीन पेरेंट्स आल रोड आम्ही कसने त्या उलो नो कसने यूज ना बट देन I am very lucky to have them म्हणून सांगता तांगेल खातीर एक let's dedicate a song for SPB sir and our parents even my mom so both our parents let's dedicate I think you yeah पद तू सांगला अम्मा ಎಂದರೆ ಮೈ ಮನವೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗುವುದಮ್ಮ ಎರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮ ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ wow what a song वय या हा पळेला तू तुगेला मला सांगितला it was a very मग most difficult task that वय आणि हावे या पद मला इन सारेगामापा वय for your mom नाही या इट वाज अ
नॉर्मल एक या राउंड नथिंग लाईक रिलेटिव्स आणि ना जल्यार हांव ह्या पद म्हणलेलें सो त्या म्हाका तूं म्हणटा ना ऐक इट्स अ मिक्सचर ऑफ इमोशन्स या सॉंग अरे नहीं मैम ता बाई बाई आणि अनेक फॉर डॅड ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ ಬಾಡು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರಪ್ಪ ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರಪ್ಪ ಗದರು ಮೀಸೆಕಾರ ಮನಸೇ ಕೋಮಲ ನಿನ್ನ ಹೋಲೋ ಕರ್ಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಯಾ या आमगेले पेरेंट्स मातनी या शो पळयतले सकड आना तांकां डेडिकेट करता सो कमिंग टू नेक्स्ट तुमगेले नेक्स्ट फेवरेट राग और मोस्ट फेवरेट राग खंयचे सुमार आसा बट पुर्याधनश्री 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 एक लायक राग यस आमगेल्या रिसेंटली हांव एग्जाम बरयला इन म्युजिकल एग्जाम तांतय हांव पुर्याधनश्री प्रेजेंटेड पुर्याधनश्री एंड आमगे एक कचेरी आशिल्ल्या म्युजिक स्कुलांतू थंय हांव पुर्याधनश्री म्हळ्यार एक क्लासिकल सिंगरान कचेरी दिवची म्हळ्यार इट्स नॉट अ जोक आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन दॅट थँक यू एक झलक अंगे आस्क ओके पायलिया झनकार मोरे पायलिया झनकार मोरे जनन जनन बाजे जनकारे जनन जनन बाजे जनकार पायलिया झनकार मोरे पायलिया झनकार दिस या एक बॉलीवुड पद असता जे स्टार्टिंग भाई डू यू रिमेंबर या हाय रामा ये क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे जाओ हमको तो आती शर्म है तेरे ऐसी अदा पे तो फिदा हम है व्हाट नाइस सॉन्ग वन ऑफ मेगले फेवरेट सॉन्ग वय सो नेक्स्ट जोग इज आल्सो नाइस व्हाट वंडरफुल म्हळ्यार वन ऑफ माय मगेल फेवरेट राग कसले म्हळ्यार इट्स द मोस्ट रोमॅन्टिक राग आले मोस्ट रोमॅन्टिक सॉंग्स when you listen but I don't know like music directors have forgotten ki kasa म्हणू but मस्त एक not a lot I feel one of the few probably amk gotna but I have heard a lot of Raghu Dikshit's songs in this correct. rag most of the song like Psycho movie ashte puro ಮುಸ್ಸಂಜೆ ರಂಗಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ರಂಗಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆ that song and just ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿ that movie ಎಲ್ಲೋ ಜಿನಗಿರುವ ನೀರು ಎಲ್ಲೋ ಝರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗರವ ಸೇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದು ಎಲ್ಲೋ ರವಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲೋ ಹೂವರಳು ಸರಸ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಭಾವವು ಮುಂಜಾನೆ ರಂಗು ಹನಿ ಭೂಮಿಲಿ ತಂಪಾಗಿ ತೀಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಇಂಪಾದ ಕಿರಣ ತುಸು ಹಾಯಾಗಿ ಭುವಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಬೆಳ್ಳಿ
ನಗುವಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನು ತೇಡಿ ತಂಪಾಗಿ ಹೊನಗಲು ಪರಿಮಳವೇ ಹೊನಲಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ದಿನ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಗನಸುಗಳು ಶೀಕಾಡು ಒಲವೆದು ಪ್ರೇಮ ಹೊಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸವಿ ಭಾವಗಳು ನಲಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಜಿಗಿದಿರೆ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲೋ ಜುನುಗುರುವ ನೀರು ಎಲ್ಲೋ ಜರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಗರವ ಸೇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದು ಎಲ್ಲೋ ರವಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲೋ ಹೂವರಳು ಸರಸ ಎಲ್ಲೋ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಯ ಭಾವವು ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಹನಿ ಭೂಮಿಲಿ ತಂಪಾಗಿ ತೀಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಇಂಪಾದ ಕಿರಣ ತುಸು ಹಾಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಿವಿಗುಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ एक सिलेबस सॉन्ग फॉर ऑल नहीं बड़ा या सॉन्ग सांगलारी तू एक सिंगर वाई इता मला ते गॅप ना For for breath श्रेया घोषाल वंडरफुल कंपोजिशन एक याच चेंज केलं ना फ्लेवर चेंज केलं Correct. सिंगिंग स्टाईल म्हणाली एव्हरी सिंगर यू हिअर एक टाइम असेल की एव्हरी सिंगर यू सी दॅट शैली इवन मी आय एम ऑल्सो वन ऑफ देम श्रेया घोषाल शैली व्हाट यू से स्टाईल ऑफ सिंगिंग सो एक एराची पास झाली करेक्ट या आणि कोण आहे वो कोण वच्चे शी इज देयर शी इज ऑलवेज Yeah. देयर which is great Why? especially in music industry but upcoming artists you know lot of original songs आहेत तसाचे बाय म्हणजे I don't know तू ऐकत की if new song pop Why? music Hindi pop हा some you know what you say like what कंच very minimalistic music Hmm. आता generation ऐकूच्या म्हणजे just 2 or 3 instruments very raw and simplistic music I think आताचे melody ओले such songs अनप्लग्ड वर्जन टाइप unplugged versions and you know that जे craze at Why? and आता generation are if you want to be a musician तुमगेले भितरी तुमगेले एक युनिकनेस असका Correct. तुमगेले एक कॉन्ट्रीब्युशन असका आशिलेची सांगून गेल्यारी I mean yes you are a great singer but एक recognition मिळका जाल्यार I don't you think that X factor is करेक्ट needed या every show even तुम्ही reality show होताना एक X factor सुद्धा तुमगेला भितरी इथे मला एव्हरीबडी सिंग्स दीज डेज Everybody ना sings. मळारी आता ऍप आणि Exposure येयला बाई मळारी पूड जला पडा आम्ही लाईक दोज डेज यू कॉल्ड मी पायनियर बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स कळवा तू रियालिटी शो बोले तर I feel old या सो त्या शो कोचून तुका एक्सपोजर मेळका आशिल्लें तेन्ना बिकॉज तुका अँड्रॉइड फोन्स आशिल्ले बट इट वॉज नॉट लाईक एव्हरीबडी कुड एफोर्ड और समथिंग लाईक platform दॅट नाशिल्ले. हा Okay, आणि ऍप्स नाशिल्ले आता वरी इतल्या आता तू जस्ट यू Mule प्लग इन जावो, Star Maker जावो. Yeah, you just plug in and you can just sing Yes. anywhere and anybody can see, watch you. YouTube, through YouTube, so many channels, you know. It is easy now to get exposure. But even that needs constant Yeah. and Practice. I'm to you know I'm not regular Even me. but I have to we have to be Yeah, we have to be. इधर मलारी now these days सोशल मीडिया किस जला मलारी तू सोशल मीडिया नतले तू असं की नाम नाम होता होणे कळना. तू कहीं गो तू ना बाय तू कहीं चमकल्या गो इट इज लाइक ते शिकलवा मला एक टाइम आशिल्ले की सोशल मीडिया इट वॉज म्हणजे सोशल मीडिया असल्यारी इट वॉज लुकिंग इट एक डिसएडवांटेज आसतशिल्ले म्हणजे डिस्ट्रॅक्शनचे आसतशिल्ले बट नाउ It has become a necessity. It's become a necessity. आता पडल्या वी आर टॉकिंग सो मच वी आर ऑल्सो कमिंग थ्रू Coming through सोशल मीडिया social media, ना correct. Especially artists, any kind of art आणि स्टार्टअप्स मस्त म्हळ्यार घरा बसून होम मेकर म्हळ्यार घरा बसून आर्ट करतले बाय यू नो पेंटिंग करतले और यू नो प्लांट बाय 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 you know some nice artists are out there Instagram डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट्स एक नमने एक लाइक बट देन ता यू नो पूरा अपडेट कर का पूरा रेग्युलर असं का म्हणारी यू समवेअर डोंट लिव युअर लाईफ real life रिअल I लाईफ think music is that one thing mega life ari it would bring me back to my like grounded the vartashila Right. मस्त एक college असतो you know lot of things असताना it brings you back Tenchi, even when I'm doing CA, when I'm studying, I'm completely socially out Distant jata, only, okay. kalwa. But then what kept me going is music. Ita mala even when I'm working out ki, even when working out some sums or when I'm studying, I'll plug in and just listen to some classical or kasane aso. Kasane ek music. What do I cook?
म्हळ्यार क्लासिकल इंटरेस्ट केदून दुखून आयलेले म्हळ्यार मोस्ट सिंगर्सांक एकय ऑपॉर्च्युनिटी मेळना टू लर्न क्लासिकल म्युझिक हाऊ डिड यू गेट द इंटरेस्ट पळय हांव तेंच म्हळ्यार बरी एट द एज ऑफ वेन म्हाका गोतना आशिल्ले टायमार मन म्हाका कर्नाटकान घाल्लेले बट म्हाका तेदना तितले एक नमने म्हाका कळ्ळी म्हळ्यार वेरी यंग एज न्हय ताज्यात तरी हांव एक वेळा मुंबय चमकली खंयची एक हिंदी शोक फॉर द ऑडिशन्स but then I had got selected there but मागीर school issues time must almost like 6 months something you had to stay there कळवा ताकाच हांव मागीर जायना म्हूण म्हाका शायली बट थंय वतरी I realized कर्नाटकाक तितले थंय तुका रेकग्निशन एक मेळना नॉर्थारी नवा म्युझिशियन्स इथं म्हळ्यार थंय स्वर आसतला हांगा कोमल आशिल्ले थंय शुद्ध लायक लँग्वेज म्हणजे संगीत इज द सेम बट नोटेशन्स वय आमी हांगा आमंग शुद्ध आय मीन कर्नाटक शुद्ध आणि कोमल म्हणतात थंय तांगेल चतुश्रुती आणि विंगड म्हळ्यार इट्स व्हेरी इलॅबोरेट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कर्नाटक वस्तू एक कसं म्हळ्यार हिस्ट्री डेप्थ वय इट हॅज इट्स ओन कल्चर जलारी थंय वतनच पळय थंय रियाज आसता कशें म्हळ्यार 7 घंट्याक येताच तानपूर दवर न्हू एवरीबडी whether you're participating, whether you get selected or no, everybody has to come sit, riyaz start. Sur start karo, stur gao, sa, okay. Magir tani re komal gao, ga komal gao, ga shuddh gao. I'm like, yeah, kasa ya komal mela kasa mak idea na because sang title tai Karnataka mat na shikila. For our audience, like give a elaboration of komal ga, like say komal re komal ga. Re is komal. So let's hold one shruti for that. Okay. Sa. This is sa. Okay. Re. This is komal re. Shuddh re. Re sa re re ga ga ma ma pa da da ni ni sa. Wow. It's not easy. I mean, this deserves a yeah, so Eshi, but thai tani wattana म्हाका तितले ताय कशें वता म्हळ्यार चतुश्रुती आनी असलपुरा म्हाका हें गोतना आशिल्लें थंय वचून येवन जातरी आय वॉज लायक ओके कर्नाटक शिकून म्हाका तें कशें कळतना आनी आय टोल्ड माय पेरंट्स म्हाका इंग्लीश शिकून वच्चो न्हू ते संस्कृत वय तेशी जालें म्हाका देन मागीर कळ्ळें आमकां ओके आनी हिंदुस्तानी घालता जाता म्हणून तेशी मागीर आय वॉज सर्चिंग फॉर अ हिंदुस्तानी गुरू फायनली रवी किरण सर at the right time मेळ्ळेंची and then from there it started but then म्हाका बेसिक कशी म्हळ्यार नाका म्हळ्यार कर्नाटक थ्रू हें न्हय नॉलेज सूर ज्ञान आसा सो नाका म्हणून थंय दाखोवन इट स्टार्टेड म्हळ्यार हाऊ इम्पॉर्टंट इज इट डू यू थिंक क्लासिकल म्युझिक इज फॉर अ सिंगर हांव कितले म्हगेले फ्रेंड्स सी मस्त सिंगर्स आसाची who sing well who have good voice but त्या एक small nuances असतना त्या तुका क्लासिकल बेस असल्यार मात्र त्या येवचे सो हांव मजेना म्हणटा होगी ನೀವು क्लासिक होगी बेसिक एटलीस्ट कलिरी म्हणून मेन कॉन्सेप्ट कसं म्हळ्यार तुम्ही सांगताची वॉयस लायक आसता आयडिया आसता बट आमगेल वॉयस आमगेल कंट्रोल येवका जाल्यार ताका केलो ट्रेनिंग जावका पडटा सो दॅट ट्रेनिंग टू कंट्रोल युअर वॉयस तूं तुमगेल वॉयस कशी कंट्रोल करता नाव डान्स करता यू जॉइन अ डान्स क्लास तुगेल बॉडी तूं कशी कंट्रोल करता तशीच युअर वोकल कॉर्ड्स तुगेल वोकल कॉर्ड्स तुगेल ताजे वयर तुका कंट्रोल मेळका जाल्यार ताजे वयर तुका एक ग्रिप मेळका जाल्यार एक ट्रेनिंग जावका पडटा सो नॉट एक खंयचे एक फॉर्म ऑफ अभ्यास घरकड बसूनच तुम्ही खंयचे एक फॉर्म ऑफ म्युझिक डेली प्रॅक्टिस करता गेल्यार वॉयस कंट्रोल मेळटा बाय प्लस आता तुका इंग्लिश शिकूक तुका अल्फाबेट्स कशे इम्पॉर्टंट की येस म्युझिक शिकूक तुका स्वर इम्पॉर्टंट एक्झॅक्टली सो आनी आता मी एक कोणे एक भजन म्हणटा त्या खंयची रागू तुका फायंड आउट कोरका म्हण जाल्यार आता केलो निमगे ताची विच राग आय एम म्हाका गोतना म्युझिका ಬಗ್ಗೆ how will I identify a rag why but every ragantu there will be some kind of chai okay आता मी यमन म्हणला
नी रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे सा. This is नी रे सा. This is Yaman. वा ओके हा सो या आता यमन अंतू त्याच्यात स्वर येताना वी हॅव टू बी एबल टू आयडेंटिफाय. त्याचे चलन म्हणून हा आता तुका एक एक स्पेलिंग म्हण डिक्टेशन दिलारी तुका एक स्पेलिंग मोणका म्हळारी यू विल बी एबल टू स्पेल. आणि त्याच ऑर्डर येऊ का आता वर्क म्हणाले WKOR जाईन हा जाय WORK जाऊ का वय करेक्ट सो सेम यमन जाऊ का झालं एक सेट ऑफ एक फ्रेज असता पकड म्हणतात येस पकड करेक्ट निरेगा दॅट या सो त्या एक पकड म्हणता एव्हरी रागान तू त्या जाव का जाता तेशी आमकां ते ताका म्हण बेसिकली तुका ताकाय म्युझिक क्लासेस आर इम्पॉर्टंट तुका एक गुरू जाव का कोण तुका शिकय तुका ते नुता घरा बसून तुका कशें कळटा. बट देन अनेक हें येता की म्हाका काल पळय सांग म्हाका खंयचे राग जाल्यार म्हाका आय डोंट नो देर आर SPB ऑल्सो डिडंट एक्झॅक्टली लर्न बट तू त्यातनं चलता शिला इथं म्हणारी दोज डेज हँडफुल. येस पण तुमका एक प्लेबॅक सिंगर जावं जाल्यार इन अ स्टुडिओ बेसिक नॉलेज असो का आणि फूड आणि देर आर दीज डेज त्यांनी ट्रॅक आणि करताची कळवा ट्रॅक सिंगिंग इवन इन द सेन्स एनी सिंगर दे विल बी फर्स्ट ट्रॅक सिंगर. श्रेया घोषाल अजलारी बिफोर दॅट समबडी एल्स विल सिंग. ट्रॅक सिंगिंग म्हणा कसं म्हणारी एक स्टुडिओ री एक फिल्म रेकॉर्ड जात म्हणून लायक अँड मेगेल सिंगर हांव म्हाका पल्लवीला पद सांगू का म्हणून आसता म्युझिक डिरेक्टर. सो बिफोर हांव एक रफ मेगेल एक पदाचे एक कशें आसता म्हणून कळूंक जाल्यार पल्लवीक हांव एक पेटोवंक जाल्यार त्या फर्स्ट हांव एक विंगड सिंगराला सांगयता. सो दॅट सिंगर विल बी कॉल्ड द ट्रॅक सिंगर एक्झॅक्टली अँड दॅट सॉंग आय विल बी सेंडिंग इट. बाय करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कसं जाता म्हळ्यार ट्रॅक सिंगराची त्या यु नो तितली लायक सांगता की कसं लाग नुसतीच्या अनेक सिंगर दॅट इज हाऊ ग्रेट म्युझिशियन. तशी तुका ऍक्च्युली आर्टिस्ट उद्भव जावची म्हणटा न्हय तशी. बट समटायम्स कसं जाता म्हळ्यार तुका म्युझिक डायरेक्टर तुका म्हणटा म्हूण लायक आतां मेगेल ट्यून येशेशी तो तुका एक नोटेशन दिता तेन्ना तूं कशें वाजयता आणि त्या पदा वेरी तुका इम्प्रोवायझेशन करता जाल्यार आतां सांगेल तशी सांगल्यार यू आर नॉट अ म्युझिशियन यू आर जस्ट कॉपींग वॉट द डिरेक्टर. देर आर सर्टन डिरेक्टर्स म्हळ्यार ताणें सांगेल तशी सांगता म्हणून तवे आसाचे. बट आतांच सिच्युएशन कसं म्हळ्यार तुमगेल पण कसं तुम्ही कसं घालताचे सो तुम्ही कसं घालताचे म्हणून कळका जाल्यार तुमकां ते पद खंयचे रागार आसा म्हणून कळल्यार त्या रागात छाय तुमकां कळल्यार तुमी without improvisation disturbing the song without disturbing the song का flavor तुम्ही या करूयात. बाय करेक्ट. बट आम्ही कसं जात म्हळ्यार सम सॉंग्स नव्या छेडछाड मत करना भाई लेजेंडरी सॉन्ग त्यात ऐकून 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 असनव्या येस त्यांनी आम्ही आता चेंज केलं हे एक म्हणून म्हळ्यार ऑडियन्सांक त्या पद डिट्टो तशी उडगास असता. म्हाका केला पद डिट्टो एक पद असल्यार ते आशा भोसलेले दिल चीज क्या है मग डिट्टो तशी उडगास असत लाईन बाय लाईन फ्रेज बाय फ्रेज. आता कोणे इफ एट ऑल रॉंग म्हणतना दे विल पुट देअर फ्लेवर टू इट बट आमकां काय करतना अयो कसं जाल्या वी गेट दॅट फीलिंग. सो तशी असतात जन बट फूड पुरा रियालिटी शोज तशी आशिल्ले करेक्ट एक्झॅक्ट तशी म्हणका म्हणून बट नाव देर इज लिटल स्कोप. चिकेचे leisure असतं. Right, चिके हाँ you can add something add on to it. Even in your shows there were people who used to add flavors to it. So तशी that shows your creativity basically. Yes. But the creativity if तुमको जाऊ का जाल्यार तुमका knowledge असतं. Knowledge जाऊ का वय for that you need a guru. Yes. And it's not like आज हांव राती एक दीस शिकता आनी म्हाका पाय येता. Yeah, correct. It needs a lot of grooving. So it's not tough. But I'm still मला long way to go असं मला आणि काही आवर पाव नाही ते. हाँ वही long way to go कोणे पाव ना. That is also there. Even SPB might tell. कितले केला रे पाव ना. Why? It is an ocean. Like we are. त्या एक आमगेला एक म्युझिशियन जाले एक इनर जोकस कितले केला रे पाव ना म्हणून. Why?
unsatisfied souls. ಆದ್ರೂ ಸಾಲದು. Why? And it is an ocean, and we are taking one spoon out of it, and we're like, we can't tell. It's okay. ಕೂಡ ಪುರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಳ तितल तन्नी तंगेल आयु तितल लॉन्ग आशिल्ले दीर्घ आयु आशिल्ले त्यावे आशिल्ले आणि तांक प्रॅक्टिस सेशन्स जातले लता मंगेशकर और all the old singers त्यातनं तुका ऑटो ट्यून ना ऑटो ट्यून ना एक स्ट्रेच आरी एक स्ट्रेच आरी ऑल द म्युझिशियन्स आत एकलो म्युझिशियन स्ट्रिंग टू म्हणल्यार जाल्ले तू पुरो पद अपास करका ना that gives you practice कळवा म्हळ्यार एक पद करता तेने एक महिनो प्रॅक्टिस करका तू एक महिनो प्रॅक्टिस करता त्या नोटेशन्स त्या सक्कड तू म्हणता ना your voice will be used. आता मी कशी आता not even a singer will sing. इता म्हणारी खाली आज जा okay cut paste it's like that, no? Technology develops. Why? And it's easy now. That is why there are so many singers. आज जा म्हणलं कंटिन्यू करे तभी I think it's in Yaman करे आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं तो पहलू बैठे रहो यूं ही पहरों में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो पल्लवी then we might even sit till like I will not be sad. Yeah. Okay. So मेगेल एक रिक्वेस्ट आसा सिन्स आमी राग जोग हचकोन मेगेल एक फेवरेट भजन आसा which हांव तुमगेल वॉयसार आयकला सिक्रेटली सो दिस इज राम भजन एक म्हणटा आशिल्ली तुमी राग जोगारी कैन यू प्लीज सिंग इट फॉर मी राम भजन कर मन राम भजन कर मन राम भजन कर मन राम भजन कर मन ओ मन रे कर तू मन रे कर तू राम स्मरण राम भजन कर मन राम भजन कर मन म्हळ्यार अशें सांगला रे कोण कर कंच मन कर ना थँक यू या रागा बघ कितलो उलयला रे पावना वय करेक्ट आणि एक्चुअली एक रिसेंट पद आयला जोगारीचे आय डोंट म्हळ्यार हांव तितलें पॉप्युलर जालें आयकनी करेक्ट मेगेल एक फेवरेट पद आहे कन्नड आरसचे आयकला दिसता आय थिंक यू कॅन जॉइन विथ युअर ओके ತಂಗಾಳಿ ತಿಡಿ ನಂಗೇನು ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಹೋದೆ ಹೋ ತಂಗಾಡಿ ತೀರಿ ನಂಗೇನು ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಹೋದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಕುಣಿವುದ ಕಲಿಸಿ ವಿರಹದ ಹೊರೆಯ ಇಳಿಸಿಳಿಸಿಳಿಸಿ ನಾ ಹಗುರವಾದೆ the beats there's one piece in that song it's really beautiful तुम्ही ऐकू का या पद मेगन फेवरेट पर्सनल फेवरेट सॉन्ग या मैं श्रेया घोषाल मैमन संग and Raghu Dixit नहीं म्यूजिक रघु actually joke ऐकताना why you remember Raghu Dixit okay so next कसन तुमगेल म्युजिकल जर्नी into what is your
व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? हांव ॲक्च्युली म्युझिकल जर्नीन कसं प्लॅन करून करनी तशें न्ही, लायफ टेक्स यू, म्युझिक इज ओनली लायक दॅट. या तेंची सो ऑपॉर्च्युनिटी येतना घेवचे करेक्ट. अँड जस्ट मूव फॉरवर्ड इन इट. बट कसं नाही कर का म्हण आसता म्युझिकान, तो लेट्स सी ऑपॉर्च्युनिटी मेळल्यार विल सी. सो तुमी कसले इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता की? वीणे करता आशिल्ली. टेल अस अबाउट इट. No, it's very soothing. But recently I don't play. मला खंयची म्हण करचें. रियालिटी म्हळ्यार तशें आसता. वय बिटवीन ऑल दिस कळवा मध्ये हाजी मदेन म्हाका टाइम मेळना. नाव आय थिंक इट्स इन गिनेस रेकॉर्ड बुक. हा. राइट? How did you know? I know everything. When I tell you कि I'm your fan, that's all. Oh, thank you. But yeah, त्या वीणेचे आम्ही प्ले केलेला. लॉट ऑफ म्हळ्यार वंदे मातरम प्ले केलें की? नाही, मस्त पद केला आम्ही. त्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग तांगेला ऑलमोस्ट 1000-2000 वीणे ओटू प्ले केलेले. सो दॅट इज देअर इन द गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड. सुपर प्राऊड म्हळ्यार इतलं सकट केला विणे केला. आय थिंक तू डान्स करता बिकॉज हांव सांगता आमगे दोग जाण आसले. म्युझिक गुरू रवी किरण मणिकर. ओके. भरतनाट्यमाचे गुरू श्राद्ध मणिशेखर. तुवें? येस. ओके ओके. सो हांव बिगिनींग लेवलार आशिल्लें तेन्ना, म्हळ्यार स्टार्टींग स्टेज. ओके. ओके. सो सकल सिनियर जाले तशें वयर फर्स्ट फ्लोरार आमगेले सकल सिनियर जाले. आय रिमेंबर हाव ग्रेस, आय स्टील म्हाका आनी पिक्चर म्हगेले म्हणा तशेंच हाव ग्रेसफुली यू डान्स्ड. म्हाका स्टेप्स फॉरवर्ड आसना बट आय हॅव सीन यू डान्स. या म्हाका आजी कळलें. ब्युटिफुल डान्सर. ओके, थँक यू. ओके. या दॅट वॉज भरतनाट्यम वॉज माय फर्स्ट लव. म्हळ्यार डान्स वॉज माय फर्स्ट लव. म्हळ्यार हांव 5 वर्स आसतना म्हणलं म्युझिक वॉज लायक अचानक में हो गया टाइप्स. ओके. जाल्यार आय डिडंट नो दिस. या इथे म्हणा हांव 5 वर्स आसतना म्हाका फोर्स करून म्हाका डान्स शिकूका म्हणून आमगेले घरा लागीं शारदा मणिशेखर तांगेले क्लास. थंय तिणें आपोवन व्हेलेलें म्हाका इवडिಗೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ತನ್ನಿ म्हणलें ना वय चड आगला ता ग्रोथ जायना काही पायाक ताकाची एक 10 years जातरी आपोवन हाडी. Actually, I should thank them for Saregama-pa. Ita म्हळ्यार हांव थंयच nice that it reminded me. Okay, हांव चमकल नव्हते तेन्ना ज्युनियर पुरा शिकता आशिल्लें ते डान्साच्या. म्हाका मस्त क्रेज आशिल्लें डान्साच्या. त्या तरी त्यांनी कसं म्हणलें म्हळ्यार चंद्रशेखर सर ಶಾರದಾ ಮಣಿಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲ ಬಮ್ಮನು ತಾನ್ ಮಳ್ಳೆ ಇವಳಿಗೊಂದು ಹಾವ್ ತೆದ್ದ ಕೆಶಿ ಮಳರಿ ಸಣ್ಣವ ಒಂದು ಹಾಡಾಡು ಮಳರಿ ಐಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೋಲೆ ರೇ ಪಪಿ ಹರ ಪಪಿ ಸಾಂಗ್ ಚೆಂಡಾನ बोले रे पपी हरा सांगलवा नाही मला हाव तेदन कसके कॉम्पिटिशन सी तेदना मस्त कॉम्पिटिशन जोक नाही बट दैट द सॉन्ग इट्स नॉट इजी एक सांग चेल्टान सांगता गेल्यारी या 9 or 8 years कळवा तेदना तापुरा म्हणच मला मग गोत्तशी एक पद एक बोले रे पपी आणि एक ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಾ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ಭುವಿಯಲ್ಲೋ ಬಾನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನಾ ಕಾಣೆ ओके त्या 2 पद म्हाका गोत्तशे ताकाच कोणे निमगीतान आनी भावगीते भक्तिगीते गोत्तशिले मला घरांत नी भजननी करतशिले ना सो कंची कॉम्पिटिशन चमकलारी हांव पार्टिसिपेट करतशिले ओके कंची कॉम्पिटिशन पल्लवी प्रभू अस म्हळारी जायत घरकडोच्या ना आ तेदना म्हाका मस्त प्राइज मेळलेले एक पद या कुणीदाडो कृष्ण कुणीदाडो ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೋ ಫಣಿಯನು ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಬಿಡಿದು ಫಣಿಯನು ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಬಿಡಿದು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಪಾದದಿಯೊಮ್ಮೆ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿದಾಡೋ या हांव कितले कडेन म्हणला म्हणरी बिफोर कमिंग इन टू रियालिटी शोज त्या म्हाका केन्ना एक फर्स्ट प्राइज मेळचें आशिल्लें ह्या पद्याक सो ह्या फर्स्ट टाइम हांव तूं सांगितलें पद आयकलें म्हळ्यार आय थिंक कॉम्पिटिशन तूं
ಯು ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಘಮ ಘಮ ಘಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ ಲೈವ್ ಐಕಲ್ ರಾಗತರಂಗ ಯಾ ಕೈ ಘಮ ಘಮ ಘಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಮಗಮ ಘಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತುಳುಕ್ಯಾಡುತ್ತಾವ ತೂಕಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುತ್ತಾವ ಕಂಡುಡುಕಿ ತುಳುಕ್ಯಾಡುತ್ತಾವ ತೂಕಡಿಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುತ್ತಾವ ಕಂಡುಡುಕಿ ಕನಸು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಾವ ಹುಡುಕಿ ಕನಸು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಾವ ಹುಡುಕಿ ಕನಸು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಾವ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮ ಗಮ ಗಮ್ಮಾಡಿಸ್ತಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರಟಿದ್ದೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೌಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀ ಹೊರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾವ್ that took an improvisation. Yeah, it was not in the song. no, yeah. So ತಾ ಪ್ರಾಯರಿಚಿ ತದಂದುಕುನು improvisation start. ನಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗ ಅತ್ತೆ ಕೋರ್ನ ಸ್ಟಾಪುರೋ Okay, okay. I don't know ದಂದ ಕೇಶಿ ಸಂಗ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಗಸ್ನಾ ಬಟ್ full confidently stage अवेरी आम्ही पूरा फुल एक बाटली नीर पे उद्दा पिऊन कशी नीची बट फुल कॉन्फिडेंट कंच पद सांगता सर अराब पळयता बुक करपडोचे कंच पद सांगचे आज या पद सांगता कॉम्पिटिशन हाकबा ओके सो वय त्यांना मस्त कॉम्पिटिशन जावत तशीली why did we start this आम्ही पूरा पूरा कर टच करतो ओके वेट हा चंद्रशेखर सर हा सो आम्ही मस्त या मस्त मस्त मक दोन्ही पद गोते भावगीत केलं गोत तशीला फिल्म सॉंग्स आय डिडंट नो ताकाची ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಮಾಡ್ಲ ಸರಿಗಮಪ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಹಾ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಬಾರದು ताकाच्या मन म्हणले जायता पण सिस्टम असेल ऑडिशन सिस्टम कशी असेल त्यांची विंगड विंगड स्टेट आहे येवनु ओ येवनु करची हा आता पै राहील नवा आय जस्ट रिमेंबर्ड ओके आमका एशिया येईल नवा तशी तई आशिला अम्मान म्हणलं अम्मान आपण वेल मग गोत्ते शाव म्हणलं ना एक ओमे निन्ननु आणि एक दोन पद तिने सुनीता कोण की जोगी सुनीता नाही कोण असेल म्हणून गसना कोण की एक जज अशिली मग ಗೊತ್ತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಳ್ಳೆ ಜತ್ತರಿ ಓಕೆ ಮಳ್ಳೆ ಬೇಟ ಇದೆ ದೆನ್ ದಾಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಜಲ್ಲೆ ಮಳ್ಳೆ ಇನ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ದಾಜನಕ ಅಪ್ಪ ಇತ್ ಮಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ ತೆಗ್ ಜನಕ ओके ಅಪ್ಪ ಇಲ್ ತೆಗ್ ಜನಕ ऑडिशन्स ಜಲ್ಲೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಜಲ್ಲೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಗಿರೆ ಆమె ಕ್ಲೀಚಿ ತೆಗ್ ಜನ ಅಂತ ಮಾಗಿರೆ ಕ್ಲೀಚಿ त्यातनं 48 मेंबर्स आता पुरा टॉप 15 टॉप 10 एश पुरा असतं ना त्यातनं केश मला 48 टॉप 48 तंतु तुक 7.5 months it was the whole show हा 7.5 months of learning हा आणि केश त्यातनं केश मला रे मंडे वच्चा रेकॉर्डिंग 2 days शूटिंग एक दिवस शूटिंग 2 days रिहर्सल बट सॅटर्डे वच्चा स्कूल आहे वच्चा अबस मंडे वच्चा स्कूलर एक्सपीरियन्स कशी तशी असतेला सेलिब्रिटी येते स्कूलाक तेशी आय मीन आता झालं ओके आमके एक मॅच्युरिटी असते बट तू सांज येल्डू संध्याला एक माइंडसेट कशी असता नाही म्हाका तापुरा मस्त म्हणारी सेलिब्रिटी येईल स्कूलाक बट म्हाका अम्मान पुढ दाखवून कसा म्हणची म्हणारी तू कितलेही वयर गेला री कितलेही नाव केला री तू तुगेल रूट्स विसरूनच हंकार दाखोवच्यानच त्यात म्हाका तीन सांग दाखवून म्हणलेला तशी पण देन मागता एक नमने इफेक्ट जायनी आई यूज्ड टू ऑलवेज फील हांव कसं नाही करनी आता आई फील आई हैव नॉट डन एनीथिंग इवन दो यू डोंट डू एनीथिंग आई ऑलवेज फील यू नो फर्स्ट टाइम हांव पल्लवी वी आर फ्रेंड्स आम्ही पुढे मेळ्ळाचे फर्स्ट टाइम हांव मेळताने हांव लायक तशें कशी उलयतली मेगे लगे बट यू आर रियली आत्ताचे सेम वाइब येता वय सो तशी म्हाका फील जायनी मस्त बट हांव स्कुलान तू ना आशिल्ली आय शुड थँक कॅनरा उर्वा कॅनरा होल कॅनरा कळ्ळो आयता म्हळ्यार फ्रॉम माय चायल्डहूड हांव थंय शिकिल्ली एंड दे हॅव सपोर्टेड मी अ लॉट
institutions Why institution? maka epala that is at least school but how when I went to a reality show how internship करतशिले in SDM so I mak hope नाशिल की हांव मुखार वतल की ना म्हणून सांगून but हांव मागीर मॅनेजमेंटान उलयलें SDM हॉस्पिटलाचे उरपाचें उलयलें they actually supported me encourage केलें म्हाका की it's okay वचून यो म्हणून सांगलें मागीर कशें जालें इंटर्नशीप हांव एक्सटेंडेड पिरियड कोर फूल कंप्लीट कोर लॉकडावन आशिल्लें थँक गॉड हांव कसं मिस करली थँक गॉड म्हणूनच जावं it's not It's not a good, yeah. It was unfortunate. But it was like in your favor. Extension medal nimti tad nimti I could complete my internship and then in entrance exam देऊ नो I could do my MD. MD, right. मतलब हम कहीं की एक stuck जाते शिल मंदे तो. We both are in the same boat. नहीं वा. No, because you are doing MD, you're also into studies and music, and even I'm into like CA and music. But music is always there because tag namne grip. It's it's a reality. मनारी आर्ट म्हणणे डान्स म्युझिक तशी स्पेसिफिसिटी ना बट इवन स्पोर्ट्स आर असेल दोन्ही ते असेल स्टुडंट्स ॲक्च्युली excel yeah because they have at the leisure time tani mind free is why correct they do what they love correct so tag like विषय so I should thank Chandrasekhar sir for that kadwa for introducing you to Saregama yeah like he just told kadwa tan पोणून काही सांगितलं आमको त्यांना टीव्ही रनी मस्त मी पळयना आशिल्लेच ना so fan सांगून it went on till finals from there other show life is okay so I think with that we can come to the end of the show I abhi na jao chhod kar mur sangu man etasa but we will have to end this आईच episode anga end korka padta Pallavi Prabhu thank you so much for spending amgel otto ailelak amgel कार्यक्रमाक first guest जावन आयलेल्याक thank you so much सगळ्यांके आमकां कशें जालां कसले म्हणल्यार म्युझिक मात्र न्ही मस्त एक फन इव्हेंट्स तुमगे लायफाचे आमगे शेअर केले तुमी तशें म्हाका शिकच्या मस्त म्हणल्यार रागा बग जावन असो कशें आयडेंटिफाय करचें सामके ऑडियन्साक एक नॉलेज मेळ म्हणून हांव लायक आनी कशें म्हणल्यार म्युझिक म्हणल्यार एक भावगीत सांगलें एक भजन सांगलें सो आय थिंक कवर केला कन्नड जावो भजन वय एंड जावच पश फुडें एक आमचे कल्पक खंयचे आसलें ओके आमगे हां तूं दूध हाव सक्कर मेळ्यारियती मधुर तूं दूध हाव सक्कर मेळ्यारियती मधुर तूं पाय हाव गग्गर चेळ्यारी सप्त स्वरा तूं दूध हाव सक्कर मेळ्यारियती मधुर Can you repeat that song? Ta na 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 na. चेळ्यारी सप्त स्वरा Na 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 na. Wow. Okay. कोणाला या मुलगा सिस्टर मुरलीधर कामत थानी शकुंतला नायक खानी बरईला किनी शकुंतला बरईला बरईला आणि मुरलीधर कामत आणि संगीत व्हेरी ब्युटिफुल मेरे फेवरेट सॉन्ग आमगे कोंकणी भाषा सो विथ दॅट आमगेले कार्यक्रमाक आमी हांगाची एंड करता एंड आणि ऑल द बेस्ट सांगता फॉर दिस शो हांवें पळयता आनी एवरी वीक तुम्ही पळय आमगे चॅनल सबस्क्राइब केला न्हू केला हंग वयस हांव चेंज करतशिली बेजार करका म्हणना नेवच वार अनेक साधकाक आमी घेवन अनेक आर्टिस्टाक घेवन आमी तांगे लागी अशीच ही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करताची सो विदाउट फेल आमगेले यूट्यूब चॅनलाक तुमी सबस्क्राइब कराची एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीक थँक्यू नमस्कार देव बरें करूं